सेकंड रावण आमगे पेपराची रुपणी सुकून जाली आसा आनी आमी तो पावसा वातावरणा खातीर आमी काडटाय. सो बारीक सारीक सुकलो आसा आमचो, मातशी पातळ जाली आसा रुपणी आमगेली. अशें करून काडप तो अशें करून येता पळय लायट शिंगी जाय रे. हां वयलो शिंगी जाल्या. सो आमगे रुपणे आमी काडले आसा सगळे रे. आतां कितल्यान नाक येयलो हय अजून नाक येयला न्हू. आमी काडले आसा आमचे नरकासुराचे रुपणे. कारण फाटल्यान पळोवपाक शकता तुमी पावस आत येतलो, मोड पडले सामके, गडगडा बी आवाज येता. येस आमची रुपणे पेंट मारपा जाय. तर खूब फावटी आमगे रुपणी वोता धरून धरून कटकटी जाली आसा, आवाज येता दिसता तुमकां. सो फायनली आतां आमकां पेंट मारपा जाय ह्या रुपण्याक. सो येस आतां आमी ह्या रुपण्याक पेंट मारतले. लेट्स गो. सो रातीची 11:05 जाली आसा आनी आमगे फायनली नरकासुरान पेंट मारून जालो आसा. कितले अरावंड 9 10 अरावंड 2.5 वरां कितले लागली दिसता आमकां पेंट मारपाक. सो फक्त दोळ्याची काम उरला. सो येस आनी पोर आमगेलो नरकासूर. सो आनी फाल्यां आमगे बॉडी रेडी जातली हेजी. सो येस गुड नायट. जस की तुमकां काल रातची पयलें की आमी नरकासुराक पेंट मारलो एंड फायनली आतां आमगे इल्ली हाडटले. इल्ली मिन्स नरकासुराची जी बॉडी उरता पळय ती आमी हाडटले. बेजिकली आमगे जसो व्हडले व्हडले नरकासूर करता पळय ते वेल्डिंग बी मान तसलो नरकासूर न्हू, कारण हो आमचो वाड्यार नाचोवपाचो. सो ताका लागून आतां आमी इल्ले हाडपाक जाय. सो कुंकळ्या वयता आमी इल्ले हाडपाक, कुंकळे त्या सायडींतल्यान. सो येस मेळ्या तुमकां डायरेक्ट पावतकीर थिंगा ऑर मे बी कितें रे बूम. सो आमी पावले आसा कुंकळी सारकें एक्झॅक्टली म्हाका खबर ना देमानी म्हणटा काय कितें म्हणटा ते. सो आमी आमगे इल्ली घेवपाक पावले आसा हिंगा एंड आमगेले हेजे तुमकां दिसता ते आमगेले इल्ले पळोवपाक शकता तुमी हे. सो आतां आमी हे उबारून व्हरताय ना पळय नरकासुरा रुपणे बी आसा. आमी कमेंट करून सांगपाक शकता की हें बरें दिसता काय आमी केलें तें बरें दिसता. लांब आसा पळय आनी हे तेजे हात भितरल्यान बांदले आसाय. येस त्या सायडीन बारीक बारीक इल्ली पळोवपाक शकता तुमी, त्या सायडीन आसा. आनीक पळोवपाक शकता तुमी इल्ले बारके बाबू भाशेन क्यूटशीं आसा. बरें आसा मरे पावरफूल. आतां आमगे इल्ली घेवन वयताय आनी तुका डायरेक्ट मेळटा आमगे घरा कडेन. येस तर रातीची 7 जाली आसा आनी आमगे इल्ली घेवन आमी घर पावले आसाय. सो खूब त्रासान इल्ली हाडले आमी एंड आतां आमगे बॉयज एका मातशें कामाक लागतले. सो सद्या मातशी हांव दिश्टी पडटा तुमकां ब्लॉगा, कारण ते मातशी फाटफुटी सरता ब्लॉगा भितर येवपाक. सो तेमी मागीर हें करतले कपडे बिपडे मारून ताका न्हेसयतले एंड आमगे फाल्यां नरकासूर. सो येस हांव आतां मातशी ब्रेक घेतलो आनी हें आमगे काम चलतलें आनी टायम लॅप्स समथींग पळोवपाक मेळटलें.